पण जज आसलो आता हांव रिटायर जाला. बाबा तुका गरजेचेंच कितें एक सांगपाचें आसा. होय आता मातसो बिजी आसा कारण म्हणजे धाकटे पुता तो स्कायलराचो एंगेजमेंट. तूं फाल्यां आयल्यार जाता. फाल्यां म्हटल्यार चड उशीर जातलो. उशीर जातलो. होय आनी म्हाका जाय तुवें आयजूच निर्णय घेतलो. निर्णय घेतलेलो आनी कसलो निर्णय? घे हे वाच तुका सगळें समजून हे फोटोय पळय. जाल्यार सगळे घेवन तूं म्हज्या फुड्यान पयलो कित्याक येवंक ना? जायते फावटी हांव येवंक सोदतालो पूण हांव भियेलो कारण तो म्हज्या धुवेक धमकी दितालो. तूं एक बरो जज हें हांव आयकूंक जाता आनी तुवें स्वतान सारके तेच निर्णय घेतल्या आनी हांव समजता आयजूय तूं सारको तोच निर्णय घेतलो म्हणून आनी हो निर्णय तुज्या हातांत आसा. चल चल तूं आतां वच. तूं भियेनाका तें सगळें हांव पळयतलो. चल बाबा तुका चड चड घेव पळय. बाय बाय म्हजी तूं कितल्या दिसांनी आयला न्हू बाय. ह्या घरांतले सगळे तुकाच करूंक पडटा न्ही बाय. म्हजी खबर सोड बाय. बाय तूं कशें आसा आनी तुज्या घरांत खुशाल आसा की ना? हांव तुका कशें सांगू बाय. हांव त्या घरांत खुशाल ना. म्हजें मन त्या घरांत लागना. हांव तुका सोडून खंयच वचूंक सोदी नासली. तुवेंच म्हाका बाय ह्या संवसारांत सगळे म्हूण व्हडले रिस्क खंयचे ते तूं जाणा? खंयची बाय? काजारीची नशिबात बरो सागाती मेवलो जाल्यार सगळे बरें. तातूंत शिमितिरीच्या दारार पावो पर्यंत तुका त्या मनशाची कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. आतां ती खबर सोड बाय. बाय तूं जाणा हांवें पापाची परवानगी घेवन हांव परत कामाक लागलें. खरेंच बाय? होय बाय. आनी पापान म्हाका सांगलें म्हजी सगळी सॅलरी तुका दी म्हणून. म्हाका दी म्हणून? होय बाय. घे बाय हे 20,000 तुका दी. कोणाचे उधार घेतलेले आसा न्हय ते फारीक कर. हांवें चड करून त्या देसाय पसंत करायचे. बरें बाय. आनी घे बाय घे. हांवें तुका हो न्यू मोबायल हाडला. म्हाका आनी मोबायल कित्याक बाय? म्हाका तुजो हुस्को जाता बाय. म्हाका सदांच तुजी खबर घेवंक जाय म्हणून हांवें तुका तो मोबायल हाडला. बरें बाय म्हाका लेट जाता. तूं बरो करून हांव येता. बरें करून बरें करून न्हू म्हजें तुवें. घरांत कांयच ना. आयजूच बाजारांत वचोन म्हाका लागता तितलें सामान हाडून भरून दवरतलो आनी कोणाचें उदार केलां तेंवूय बारीक करतलो. चड करून तें देसाय पसकाचें. आतांच वचोन सगळ्याचें बारीक करतलो. हय तशेंच करतलो. म्हज्यान भितर सरोंक जाता. बाबा यो बस. हांव हांगा सर बस सांगेव ना. सेले आयले पळय आयलेले आनी ते पयशे दिवन गेले आनी तुका माती लॉस सर. एक कासारी तुवें लागीं पयशे घेवन बाबा चूप. ताका कासार कोत्ताना एक पयसो पासून तुवें खर्च करूंक. आतां खंयच्या हातान तूं ताचे चोरीचे पयशे घेता. पूण हांवें ताचे लागीं मागोंक ना. ताणेंच हाडून दिला. ताणें दिले आनी तुवें घेतले आनी ताचे पयशे घेवन तुका माती लॉस दिसो. आतां ओगीच वयता कितें? दी दी ते पयशे. हांव सोद आनी सेले कामा खूब करना हे पयशे हांवें दिले आनी चोरी तर म्हाका गमत. तुवें ताका सांगलें म्हणून जाल्यार हांव ताका त्या घरांत शांतीन जियेक दिवचो ना. बाबा ताणें म्हज्या लागीं विचारीत कर ते पयशे हांवें कितें केल्यात काय म्हणून. हांव ताका कितें सांगू? कितें सांगूंक जाय तें तूं जाय तें म्हाका पडूंक ना. बाय बाय कशें चल्ला गो बाय तुजें काम? आनी घरांत सगळीं कशीं आसात? उगडास येता गो बाय म्हाका सदांच. घे बाय हे 20,000 तुका दी. बाय इल्ली चाव घेवन. नाका बाय म्हाका लेट जाता. बाय इल्ली चाव पिवो बाय.
हांव जाणा म्हजी तू म्हजे रागार आसा कांयच उलय नासतना हे पयशे दिवन गेले दोनिया हे सगलें कितें दोनिया हे सगलें कितें हॅलो कसो अरे मुझी खबर घेवपाची गरज ना दी दी ते पयशे हांव सांगलो कोण तू आनी खाना तू हांगा कितें कोत्ता हांव पायचे खबरे खायलो पायचे खोबरे काडलो तू फाटल्यान कितें पळयताय दाखय म्हाका हांवें सांगलां दाखय कांयच ना दाखय कितें पाय हांवें पयशे दिलेले ते तुज्या हातान कशे हो हातां सोसमोली पाय देसाक सरकाराक उदर कित्याक फारीक करूंक ना ते कित्याक ते सगळे पयशे तू घेवन येतालो न्हय होय घेऊन येतो आणि गावे सारखे तेच केलं सारखे केला ऑफकोर्स सारखे तेच केलं हे गरीब लाचा लुचाच्या हातात ते पैसे काढून म्हणून तुका लॉस दिसो ना पयल्यान सारखे केले म्हणते अरे तू तो जग सगळ्याला चुकून जाऊन होई एक भिकारी कसो भिकारी म्हटलं अरे तुला माका भिकारी भिकारीच तू आजो म्हटलं घेतल्या बघायचं माहिती पण तुझे देशात बसून गेला कुठं पाणी करून ना म्हणून हांवें तुका कितले उडयले एक पावट पासून तुवें म्हाका सांगूंक ना की पयशे जायले म्हणटालो म्हणून बाय हांव तुका कसो सांगतलो आसलो कारण तो म्हाका धमकी दितालो की खबर हांवें तुका सांगल्यार तो तुका शांतीन जीव शांती जीवक दिवचो ना अशें दिसता ताणें म्हाका चड शांतीन दवरला म्हणून त्या दिसाक तुवें म्हाका सांगलें तूं सोरोप येता चुकत परतो घेवना म्हणून कोणी म्हाका सांगून म्हजो पाय सोऱ्याची बॉटल घेवन बसला म्हणून म्हज्या केन्नाच सोक मारूंक जावचें ना कारण हांव तुका ल्हानपणीच्यान पळयत आयलां पाय हांव तुका ओळखून अशें दिसता तुका पाय बाय तू परत कित्याक आयले हांव कसो मोबायल कदिली विसरून गेली त्याच पासून हांव परत आयली पयर देव आसा पाय तो सगळें पळयता आनी ताकाच लागून आयज कायलेर म्हाका रेड हँडेड सांपडलो तुज्या दुवेन सोरोप येवपाची सोय आसा हे तूं आमकां केन्नाच सांगूंक ना सोरोप ना हे तू कितें उलयता ताच्या बॅगान आमकां ही सोऱ्याची बॉटल मेवल्या ती बॉटल खूब म्हज्या हातान वायटली ह्या तुमचे सोत मानून घेवंक तयार ना कारण म्हजी तू केन्नाच सोरोप येवची ना जाल्यार आमी सगळीं तुका फोट मारतात अशें दिसता आतां सोत आनी फोट कितें ते खूब तूं तुजे दोळे लागीं विचार सांग बाय ती जे कितें सांगतात ते सोत तू सोरोप येता ताच्या बॅगान आमकां सोऱ्याची बॉटल मेवल्या तोरी मोठो विचारता सोरोप तेका म्हणून ताच्या बॅगात सोऱ्याची बॉटल मेवल्या देखून हाचो अर्थ असो की ते सोरोप येता ताच्या बड्ड्याक म्हाका येवंक जावंक ना आनी हाकाच लागून ताका म्हजो गिफ्ट कसो ही पळय ही साडी हाडल्या जाल्यार ही साडी म्हज्या बॅगाक पळोवन तुमी हे चिंतली केन्ना केन्ना ह्यो पॅन्ट आनी शर्ट सोडून ही साडी न्हेसता म्हणून सांगाल बाप तू एक जज असो जाल्यार म्हज्या बॅगात ही साडी पळोवन तुज्यान प्रूव करूंक जाता ही साडी हांव न्हेसता म्हणून सांग साबेल बाब जे भाशेन हांवें ही साडी हाडल्या म्हजे तुवेक दिवं अशेंय बी जावंक शकता ताणें सोऱ्याची बॉटल हाडल्या आपल्या गोरकाराक पिवंक हांव ताका सोऱ्याची बॉटल कित्याक हाडलेली तो कितें सोरोप येता पाय कित्याक तूं म्हज्या गोरकाराक घेवन
तो सोरो तू पियता म्हणून Why Azaro pieta? Mozo con canazzo di tot. Azaro pieta! तो माझे लोक सदा मध्ये सांगताना तू त्यांना मारून कुचायचं ना तू त्यांना तुझ्या घरावर मार तो या करा एक मिनिट आता चोट रात झाल्या आणि ते राज्य आपल्या घरात निघून सुण्या हो मांजरात पासून धावण्याचो ना तू फाल्या यो आणि ताका वर फाल्या म्हटल्या माका ताचे तोंड पासून पडूंक नाका